Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. आम्ही सगळ्यांना दोळे दापया आणि आर्गान दिनवा सिद्धांत दिता ह्या वेळा पासत एक घडये पासत आनी ह्या दिसा पासत जेजूस म्हाका तुवें हांगा आपोवन हाडलें जेजूस म्हाजें नांव घेवन तुका ग्लोरिफाय करूंक जेजूस आनी कहो हांव तुका वळखूंक पावलो जेजूस तुज्या मोगा पासत हें हांव ग्लोरिफाय करूंक तुका हांव उबो रावला जेजूस आनी तुका आर्गान दिनवास दिता जेजूस थँक यू जीजस ग्लोरिफाय जीजस हालेलुया जीजस हालेलुया जीजस हांव हांगा म्हाजी धाकटीशी टेस्टिमनी सांगूंक येयला कहो हांव जेजूक वळखूंक पावलो म्हाज्या जिवितांत म्हाका एक भुरगो आहा तो आतां व्हडलो जाला जेन्ना तो धाकटो आसलो पळय तेन्ना आसलो 7 8 वर्सांचो कहो तेन्ना एवरी सॅटरडे सांजचो अरावंड 7 o'clock तो घरांतलो नाच जातालो आतां नाच जातालो तो तुमी चिंतूंक पडटलें कित्याक नाच जातालो काय म्हणून आमच्या दुसऱ्या वाड्यान मागणे चलताले म्हणजे एक ब्रदर एंथनी आसलो ताका आमी बार एंथनी म्हणटा कित्याक तो बारान वयतालो आनी मनशाक धरून म्हणजे ओतमे सामांक तो ओतमे सांबाळतालो तांकां उतर देवाचें उतर दिवंक आनी तांकां मागीर तेंचे ओतमे सामांक म्हणून ताका आमी बार एंथनी म्हणटा आनी तो उतर परगट करतालो कपेलान हें थिवे आं तो एवरी सॅटरडे म्हाजो भुरगो घरांतलो आमकां सांगोनासतना वयतालो तो तोय करून तेणें खूब सॅटरडे तो नाच जावन आमकांय कळनासलेलें आमी म्हणटाले तो तेजे फ्रेंडा बरोबर आहा शेजाऱ्यागेर आहा हें म्हणून आमी ओगीच रावतालीं खंय मागीर तो थी वयतालो मागणी आयकतना एनॉयटींग घेवन तो सकयल पडटालो आनी व्हडल्यान रडटालो बी मागीर त्या ब्रदरीन सांगलें विचारलें हो कोणाचो चेडो काय म्हणून आमी काय वचनासले न्हू तो कोणाचो चेडो काय म्हणून तेणें विचारलें मागीर कोण एक नेबर वयताली आमची पूण तेणें आमकां केन्ना सांगूंक ना तुजो चेडो येता बी म्हणून त्या नेबरांनी मागीर आमकां सांगलें बाबा तो वयता आनी पडटा आनी ब्रदरीन सांगलां की तो आमगेर येतलो म्हणून म्हाका मेळोवपाक बी म्हणून तशें तर आमी म्हणलें ओके कांय म्हणोंक ना न्हू ती नेबर सांगता मागीर एक दीस ब्रदर एंथनी आमगेर येयलो आमी एकाय विचारूंक ना चेड्याकूय विचारूंक ना कांय ब्रदर एंथनी आमगेर येयलो आनी एंथनीन सांगलें ब्रदरीन सांगलें आमकां की ह्यो तुमचो चेडो आमी म्हणलें वय की तो हें जाता ताका देव उजार करतलो तर आमी म्हणलें ताका आसूं न्ही उजार करूं न्ही तेन्ना तितली आमकां उतराची बी आमकां कांय खबर नासली खंय आमी बायबल आहा देव मिसा वच इगोजे वच तसलें आमकां आनी तो सांगलें आनी गेलो म्हणटू मागीर आमी ओके सॅटरडे येयलो तो मागीर आमी काडलें आनी आतां म्हणलें पळोवया चल आमी गेले वचना फुडें आमी गेले थिंगासर गेले जाल्यार खऱ्यांनीच पडटा आनी किवचे मारता तर मागीर ताका आमी घरा येवन ताका आमी विचारलें की तुका बाबा हें कशें कितें जाता काय म्हणून तूं बोबो कित्याक मारता पडटाय कित्याक पयलीं आमी कितें चिंताले हांवूय चिंतालो म्हणजे आमी चिंताले कशें आमी हेजेर कोण तरी आहा आनी हो पडटा लोकांची संय तशी जाता न्हू एक कितें तरी आहा हिंगेर हेच्या भुरग्याचेर आनी तें पडटा दुसरें कितें म्हणटात हेंच्यांनी कितें तरी वायट केलां म्हणून त्या भुरग्याचेर येयलां म्हणल्यार आमी तशें चिंतूंक ना पूण आमी म्हणलें कित्याक पडटा कांय समजनासलें आमकां मागीर तो एक सॅटरडे गेलो दुसरे सॅटरडे गेलो तो होच करता पडटा आनी रडटा आनी लोवतालो जमनीरूच लोवतालो तो मागीर ताका विचारलें न्हू मागीर तो म्हणालो आपणाक जेन्ना एनॉयटींग सेशन चलता न्हू तेन्ना म्हणालो आपणाक एक लायट दिसता आनी ती लायट दिसोन म्हणटा मागीर आपणाच्या तोकलेर म्हणटा भायर येता आनी पडटा पूण मागीर आमी
चेड्याक आमी विचारलें तर तुका कितें दिसता काय म्हणून. तेन्ना तेन्ना म्हणटा तो आपूण स्वर्गार आहा को दिसता कांय दिसना आपणाक. मागीर आमी हें कंटिन्यू करून करून एवरी सॅटर्डे वचोन वचोन आमी पळयलें ताका आनी मागीर तो एक दीस तो आमगे एंथनी पोत्तून आमगेर येयलो आनी तो मागीर चेडो आमगेरूय आसतना तोच खाला पडलो मागणें करतना. एंथनी म्हणून आमी रोजार करया मागीर तो पडलो खाला. मागीर आमकां कळलें न्हू. मागीर आमी उगीच रावलीं खंय. तेणें सांगलां उजार करून देवाक आमी करून म्हणलें उजार. तेज्या पासत आमी जेजूक कितें बायबल कितें देव कितें पासत येयला तेणें आमकां कितें केलां तें आमकां सगळें कळोन येयलें न्हू. आमी तेन्ना आमी मागीर आमी इल्लें 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 आमी मागीर उतर शिकोंक लागले. शिकता शिकता उतर मागीर आमकां ब्रदर जॉन्सन मेवलो. ब्रदर जॉन्सन येयल्लो थिये. तेणेनूय आमच्या चेड्याक पयलो तोच तो आसतना तोच खाला पडलेलो तो स्लेन जाल्लो. तेणेनूय पयलो. मागीर आमी मागीर प्रेयर मिटिंगाक गेले. मागीर ब्रदर जॉन्सन मागीर पोरवरी केलें दासियान केलें. मागीर आमी वचोंक लागले. मागीर हांव म्हणटा भायर गेलो. भायर गेल्या उपरांत मागीर बायल आमचें कंटिन्यू केलें. कंटिन्यू केलें वचोंक प्रेयर मिटिंगाक बी वचोंक कंटिन्यू केलें आनी कंटिन्यू दवरलेलें तिणें. मागीर आमचें कितें जालें एक दीस आमी आमचें घर रेनोवेट करूंक सोदी. रेनोवेट कोत्ता कोत्ता आमी दुसऱ्याच्या घरान रावताले. दुसऱ्या घरान रावताले म्हणटकच म्हाजी मादर इन लॉ त्या घरान आसलेली आनी आमी ह्या घरान आसलेले. हांव चेडो आनी म्हजी बायल. चेडो कितें तरी हाडूंक गेलो त्या घरान रावता पळय त्या घरान म्हणटकच ही म्हाजी मादर इन लॉ सकयल पडल्या. पयलींच. मागीर तो सांगोंक येयना फुडें. मागीर आमी घेयना वचना फुडें. तिका जाल्यार तिची BP चोडलेली. BP चोडोन खाला पडली ती. मागीर आमकां कितें दोतोरागेर वयतलो म्हटल्यार गाडी ना. ड्रायव्हर आहा म्हटल्यार गाडी ना म्हणटा पळय तो. कोणागेर गाडी आहा पूण चलोवपी कोण ना. आमी एका फोन मारलो बी कोणाक नेबराक फ्रेंडांक बी कोण येवंक ना. गाडी ना म्हणून लागले आमच्या कडेन. आमी हांगासर आहा ती आहा. मागीर म्हाजे बायलेक न्हू आमची आवरा मामा आसलेली. आवरा मामाय आमचे आवरा मामा ग्रेसी मामा आमी म्हाजी बायल बी सगळीं आमी प्रेयर मिटींग वयताना आमी वयतालीं ब्रदर जॉन्सनाच्या बी. मागीर म्हाजी बायल म्हणून लागली आवरा मामाक फोन मारया. तिंगे गाडी आसली आवरा मामागेर. म्हणटकच फोन मारलो. ती म्हणली आपूण येता म्हणून लागली. आनी आमी सांगलें तिका हें जालां म्हणून. मागीर ती येयली न्हू. येयना फुडें ती म्हणलें म्हाका कितें Psalms 118:17 म्हणून. ब्रदर मातशें काड मातशें. तेन्ना आमी तितलें आमकां स्क्रिप्चर बी सारकें न्हू सारकें हें कशें नासलेलें. आजुनी आमकां हांव आजुनी म्हणटा हांव नोको आजुनी पूण तरी आमकां तेन्ना कितें फर्स्ट स्टार्टींग कशें तें तर स्क्रिप्चर म्हणून लागली म्हूण. ओके हांगा कितें म्हणटा पळय आय शॅल नॉट डाय बट लीव एंड डिक्लेअर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. ही आवराम मामा म्हणाली कितें हांगा आय आहा ती ते म्हाजे मादर इन लॉचें नांव घाल म्हणून लागली म्हाका आमकां आनी म्हणत राव. ओके मागीर आमी तें न्हू ती येयना फुडें तिका उखलून मोटरान घालता म्हणसर आमी म्हणोंक लागले. ती मादर इन लॉचें नांव घेतलें आनी म्हणत रावले. आनी एक नेबर येयलो आमकां हेल्प करूंक लिफ्ट करून तिका मोटरान. मागीर आमी म्हणत रावले टील द हॉस्पिटल पासून पावसर हॉस्पिटलान पावसर आमी म्हणत रावले. म्हाजे मादर इन लॉचें नांव आसलें लिली शॅल नॉट डाय बट लीव एंड डिक्लेअर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. ते म्हणून आमी हॉस्पिटलान पावले. डॉक्टराशीन पावले. डॉक्टरान बी पळयलें बी आनी तिका मागीर स्कॅनिंग कर मागीर CT स्कॅनिंग आनी हें सगळें करूंक आमकां सांगलें तिणें. ओके मागीर आमी घरा येयले म्हणटू. घरा येयल्या उपरांत मागीर तिका इंग्लीश कोंकणी कळनासलेली म्हूण तिका केरला व्हरोंक सोदता केलें आमी डिसायड.
केरला वता म्हणटकच मागीर तितके आमचो ग्रेसी मामा आनी आवरा मामा येयली. तिणें न्हू हेंच कॉन्फेस केलें आं त्या वक्तार आमी बाराबर रावन हेंच कॉन्फेस केलें. आनी मागीर आमी तिका केरला येयली. केरला व्हरोन आख्खी वाट आमी हेंच म्हणटाले. आमी हांव म्हाजो चेडो बायल आनी म्हाजी माजर येयलो आनी ड्रायव्हर इतके जाणां गेल्ले आमी. आं तेजो भाव येयलो, माजर येयलो भाव येयलो घेवन गेले आमी. आनी मागीर डॉक्टर म्हणलो वचना फुडें तिका क्लॉट जाला तोकलेन, ब्रेन हॅमरेज जाली तिका. क्लॉट जाला म्हणून तिका ऑपरेशन करचें पडटलें आनी तो क्लॉट काडूंक जावो. आनी तो म्हणलो 50,000 पडटाले. तेन्ना कितें 50,000 बी म्हणजे आवय 50,000 हे चिंताले आमी न्हू. आतां 50,000 बी कांय नाका हय म्हणटकच. आनी ती म्हणली शुअर तुमकां डॉक्टर शुअरिटी दिना. आपूण नको म्हणल्यार सगळें सारकें जातलें काय जावचें ना तें. मागीर आनी ह्यो स्क्रिप्चर न्हू आमकां पयलोच कळलो न्हू. आमकां देवान पळय सारकी तिका हॉस्पिटलान येयली, कांयच नासतना त्रास नासतना केरला पावयले आमी. आमी हेंच म्हणटाले आनी ती फकत ती इतलीच मातशी जाग दिताली. म्हणटकच आमी हेजेरूच फर्म रावलो. मागीर आमी तिगांय फर्म रावले, हांव म्हाजी बायल आनी म्हाजो चेडो. धाकटो आसलो तो म्हणल्यार जाणा आसलो तें म्हणपाक बी. हेजेरूच फर्म रावले. मागीर डॉक्टरान सांगना फुडें आमी घरा येयले. घरा येयना फुडें मागीर आमी हेंच धरलें, हेंच म्हणपाक धरलें, हेंच कॉन्फेस केलें आमी. आख्खीच म्हणजे 4 o'clock सुमार पावल्ले पळय सांजचे ते 4 ते 8 पासून आमी हेंच म्हणूंक लागले, हांव आनी म्हाजो चेडो. बायल म्हाजी हॉस्पिटलान रावली. म्हणटा मागीर रात जाली म्हणटू आनी आमी न्हिदोन जेयले बी आमी न्हिदोंक गेले. तेजे उपरांत मागीर आनी डॉक्टरान सांगलेलें आं सकाळीं करूंक जाय. आनी इंजेक्शन तिणें दिलें, डॉक्टरान दिलें. तेजो डिजॉल्व जाता तितून तो क्लॉट जाल्यार ओके, नाल्यार सकाळीं ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून. आमी न्हिदोसो म्हणजे न्हिदल्या उपरांत पासून हांव म्हणटालो, म्हाजो चेडो न्हिदलो पूण हांव म्हणूच कॉन्फेस होच नांव घेवन म्हणूच रावलो. हांव आनी म्हाका झेम पडली, हांव न्हिदलो. मागीर सकाळीं कितें जालें, सकाळीं हांव लेट उठलो आनी डॉक्टरान सांगलें कितें सकाळीं ऑपरेशन आहा म्हणून न्हू. आनी केरला म्हणटकच कितें आमी बी मातशें आमकां तितलें उलोवंक कळना मल्याळम म्हणजे आमी वचोंक ना हॉस्पिटलान. म्हाजी बायल तेजो बायलेचो मामा बी तीच हॉस्पिटलान आसली. तेंचे घर मातशें 2 स्टोरेज आहा म्हणटा वयर हांव न्हिदलोलो. खाला न्हू तेंच्यांनी हांव मातसो जागो जालो. 9 सुमार जालें सकाळचें. जागो जायना फुडें म्हाका मातशी खबर आवाज आयकोंक येयलो की तो रातीचो क्लॉट आसलो न्हू तो डिजॉल्व जालो म्हणून. तर हांवें न्हिदोनूच आयकलें तें. पे जिजस, थँक्यू जिजस. तर हांव मागीर उठलो न्हू आनी मागीर खाला गेलो आनी देवाकान आर्गां घातिलें. आनी पयलें म्हटलें हेजेर हांवें सगल्यांक सांगलें. हे स्क्रिप्चराची कितले वॅल्यू आहा पळय तो कळप की म्हणो जाल्यार कितें मनशान करूंक जाय तें देवान करूं येता आनी देव करता आनी देवान सगळें केलां म्हणून. त्या दिसा फाटल्यान न्हू आयज पासून हांव ह्या स्क्रिप्चर कोणूय सीख जालो पासून जाल्यार पयलीं हें म्हणूंक लायता. आनी म्हणूंक लायतना हांव हें नांव घेवंक लायता. कोणाचेर कोणूय जावं, एक नेबर जावं, फ्रेंड जावं, रिलेटीव जावं, कोणाय पयलें हें सांगता हांव. आनी हें हांव पयलें खूब म्हणटा नांव घेवन. केन्नाच हें करिना आनी इसरना हांव ह्यो. सारको म्हाज्या मनान हांवें सारको घट धरला. कोणाक पासून कोणें सांगलें कोणें पयलो बरो ना वा आपणाचो काजन बरो ना, पाय बरो ना, माय बरो ना, हांव पयलें नांव विचारता त्या मनशाचें. नांव विचारल्या उपरांत हें नांव घालता आनी हें म्हणटा. आनी तांकां जर म्हाका नंबर बी आहा तेजो वॉट्सॅपार बी हांव धाडून दिता, बरयता आनी धाडून दिता हांव. आनी म्हणा म्हूण सांगता. पाय पासून जालो, माय पासून जाली, हें नांव घेवन म्हणत. आय बा म्हणपाची गरज ना. नांव माय पासून जाल्यार हें घे, आमचें नांव घे आनी म्हूण म्हणून. आनी सारकें वर्कआवट जाता केन्नाच चुकोना. हें देवाचें उतर सदांच सोत न्हू, तें पिड्यार जायना. मागीर आमी आतां आमची बायल ही उतरान आहा न्हू,
उतरान हा. मागीर आतां थोड्या दिसांनी कितें जालें, आमी आतां मागीर हांव वयर खाला हांगासर म्हणजे फोंड्या थिये आमी हितूनूच आसले आमच्या हांगासर मागण्यांनूच. मागीर एक दीस हांव हांगा येवपाक आसलेलो फोंड्या. ते रातीक न्हू हे शेरोन सिस्टर आमगेर येयल्ली सकाळीं येवपाक, कित्याक आमकां 6:30 बस आहा ती आमच्या घरा कडेन सोटिया थिये सोटिया. तर ते रातीक कितें जालें, वोडेजांक सुमार बायल म्हाजी टॉयलेटान वयताली. ती टॉयलेटान वयता म्हणसर ती तिका मातसो हँड ऑफ क्रायस्ट आनी लेग ऑफ क्रायस्टूय आहा, हे म्हणजे तिका हें जालां न्हू 2 वर्सां जालीं. ते पावट जर ट्रीप जावन ती पडली आनी म्हाका खबर ना पूण तिणें कितें तरी मुठलें आवाज केलो. पूण ती आवाज करता म्हणून हांव उठलो आनी बॅडीक हात लायलो जाल्यार बॅडार ना. म्हाका कळ्ळें भितर कितें तरी जालां म्हणून. मागीर हांव उठलो न्हू आनी उठोन पळय जाल्यार जमनीर आहा. उठोंक तिका अशे त्रास जाले. म्हाका म्हणल्यार उठय नाकाय म्हाका म्हणाले. आपूण तोहीत रावली आनी तेजे पांय बी हे वांकडे आसले ते उबे केले स्ट्रेट आनी थिंचरूच बसयली आनी तेन्नाच न्हू हांवें टांग्सान प्रे कॉमेस करून हें म्हटलें हे स्क्रिप्चर म्हटलो नांव घेवन एक हाफ एन न्हू तिका थिंचरूच बसयली हाफ एन बसयली आनी ती मातशी आनी एक तकलेचें मोटें जालें येद्दें. आतां कितें करूं, फर्स्ट थींग कितें जाता म्हणल्यार आयस धरतलो न्हू हांव, मोटें जालें म्हणून हांव भितर गेलो फ्रिजीन. दुसरे वाटेन दुसऱ्या रुमान म्हाजें चेडूं न्हिदलां म्हणजे म्हाजें सून, आनी तिसऱ्या रुमान हें न्हिदलां. उठोवंक ना हांव काडलो फ्रिजीन गेलो भितर, आयस मेळोंक ना. अशें आमगे आयस पॅक आहा ते मेळोंक ना म्हाका न्हू. आमी चून घालून दवरता भितर पोतयेन, ते चून मेळ्ळे बरें गोड जालेले. ते चून घेवन येयलो हांव आनी चून दवरलें न्हू पोती ती चुनाची आनी दामून दवरलें आनी म्हणत रावलें स्क्रिप्चर आनी हें म्हणटा स्क्रिप्चर आनी म्हाजी बायलूय म्हणटा स्क्रिप्चर म्हणत रावली स्क्रिप्चर. मागीर तिका आमी अर्दें वर जातकच मातशी ही जातकच समाधान कशी जातकच मागीर तेका आनी विचारलें भियोंक नाय न्हू. तेणें म्हाका आन्सर दिलो कितें जाणाय, आपणाक आमकां भिकुड्डो आत्मो दिवंक ना जेजून. ना 1 Timothy 2:7 म्हटलें आपणाक भिकुड्डो आत्मो दिवंक ना. हांव कित्याक भियेतिली आनी तेणें खरेंच न्हू म्हाका तेणें इतलें दाखयलें की ती आमी आमी भियोंक ना आनी आपणाक आमकां कांयच सांगना कशें दाखयलें तिणें. सारकी फर्म आनी स्ट्रॉंग दाखयलें. हांव अशें दुखता हें मोटें आहा अशें तकलेक. मागीर तिका उठयली हांवें थंय उठयली आनी बॅडार घातली. बॅडार मागीर थंय अर्दें वर बसली. ते चून दवरलेलें म्हणून हांवें ते मोव जाली पोती ती. मागीर पोतून भितर गेलो आनी हांवें पनीर आसलें आमगेर पनीर तोहेंच गोड जालेलें पोतयेन तें हाडलें तें पनीर दवरलें हांवें. पूण म्हाका सांगोना आनी हांवूय ताका विचारना. आयस पॅक ही आहा पळय तें आयस पॅक दुसरे फ्रिजीन आहा तितून न्हू तें मातशें देंवयलें आनी आमी टांगसान प्रे करता आनी हें म्हणटा हांव. पूण हेंकां दोगांयकूय उठयना हांव. हेकाय म्हाज्या हेकाय उठयना आनी हेकाय उठयना शेरोनाकूय उठयना सिस्टरीक. मागीर तें न्हिदल्या पण हांव बसलो बॅडारूच आनी हांवें एकल्यानूच कंटिन्यू केलें. तेका मातशी झेम पडली आनी हें कंटिन्यू केलें आनी सगळें टोटल न्हू आमी 2.5 वरां हितूनूच रावले आमी देवाचें आसनान म्हणटा पळय तुमी आनी हें म्हणून स्क्रिप्चर आनी टांगसान प्रे करून. आनी मागीर हांव न्हिदलां आनी सकाळीं म्हाका 6:30 बस धरून येवंक जाय. बायल म्हाजी म्हाका म्हणूंक लागली तूं न्हीद पयलींत तूं न्हीद म्हाका म्हणाली तुका सकाळीं वचोंक जाय. पूण तिणें इतलें हें दवरलें न्हू की म्हणोंक ना आतां हांव पडलीं फाल्यां आपूण खंय वयतलें तूं वचोना काय जावचें ना तुजे कडेन वचोंक पासून म्हणोंक ना. तिणें कांयच दाखोवंक ना आपणाक म्हाका कांयच नको म्हणजे कितेंच जावंक ना तोहें दाखयलें. सकाळीं मागीर हांव 5:30 उठलो हांव आनी 6:15 आमी भायर सरले घरांतले आनी ताका बेश्टो हात लायलो हो पळोवच्याक जाल्यार हें न्हिदलां आनी आमी दोगांय न्हेसलीं आनी येयलीं हांगासर. आख्खो दीस गेलो हांवें ताका फोन मारलो गूड मॉर्निंग प्रेज गॉड च्या बा पेलो वय पूण कांयच सांगलें ना. ताका न्हू उठोंक जायनासलेलें जावं तकली तेजी उबी धरूंक जायनासलेली. पूण तेणें म्हाका कितेंच सांगोंक ना आनी हांवें न्हू हेका पासून शेरोनाक आमी हांगा येयले साफ करूंक येयलेले फोंडा. हांवें शेरोनाक हेका म्हजे बायलेक पासून विचारूंक ना
तुका कोहें जालां कितें जालां तें हांवें फकत म्हटलें सगळें नंबर 1 न्हू हांव सदांच म्हणटा बरें आहा म्हणजे नंबर 1 सगळें नंबर 1 तें म्हणालें वय जेजूच्या नांवान सगळें नंबर 1 म्हळ्यार तेका तकली वयर करूंक जायनासलेली मागीर सांगलें तेणें म्हाका घारांत पावतकच आनी हात लावंक पासून जायनासलो माथ्याक तें मोटें जाल्लें न्हू पूण भितर गेलें तें मागीर घरा वचून तेणें म्हाका सांगलें म्हणल्यार हांवें कितें हांगा पासून येयलो न्हू जाल्यार कोहें आहा तें कितें जातलें कितें जालां तें पासून हांवें धरूंक ना कित्याक हांवें एकाचेर हेजेरूच हें धरलेलो हांवें सारको थीर फर्म आसलो हेजेरूच कांयच जावंक ना आनी देवान आमकां सगळ्यांक उतरली वाटायल्यात म्हणून घरा गेल्या उपरांत म्हाका मागीर तेणें सांगलें की आपणाक कांय जायनासलेलें आपूण चड बरी आसलेली म्हणून म्हणटकच ते काल तो दीस गेलो म्हणले सकाळी फुडें जाला तो आनी तें चिंतपाचें ना म्हाकाय फर्म जालो न्हू हांव सारको आनीक उतरां आमी भितर गेले म्हणजे हातून रिगले आमी उतरांत की बाबा जेजू खरेंच आमकां केन्नाच हें करिना साणिना आनी सांडचो ना न्हू तो तोहें मागीर कितें जालें मागीर तेणें सांगना फुडें न्हू हांवें म्हणलें मातशें कांय जालें तकलेक हांवें म्हणलें डॉक्टरागेर बी या मातशें चॅक करूंक तें म्हणलें नाका म्हणून लागलें तूं तेजे आदीं हांव भायर आसलो तेन्ना पासून तेजेर न्हू तो फॅन ऑन आसलो न्हू तो फॅन तर सारको हांगा पडलेलो रातचो 2 सुमार 2-3 सुमार चलता ऑन आसता न्हू बेडा पोंदाकूच न्हिदलेलें तें बेडाचेर फॅन पडलेलो पूण तेणें न्हू तेन्ना हांव भायर आसलेलो तें डॉक्टरागेर वचोंक ना इतलोय तेजो कुडको न्हू काळो जालोलो डॉक्टरागेर तेणें वचोंकूच ना म्हणजे टॅबलेटांय घेवंक ना ते उतरूच म्हणून न्हू तेणें आपणाचें हें म्हणजे हें कांयमाक आहा तितलोय दूख आहा तितली तेणें काबार केलेली उतरानूच ओके मागीर तेका आनी एकदां न्हू तेका स्टेशनाचेर वचोन येताना तो तेगे फाटल्यान गाडी हाडून मारली ती बायल डॉक्टर आसलेली तेणें मारली गाडी आनी ती मात पोवंक ना ती रावली तें सगळें हें करी उठोवंक बी तोंड सगळें कांय जालेलें बाब सगळो येद्दो भायर सरलेलो तोच हांव भायर आसलेलो म्हाका तेणें सांगोंक ना 8 दीस ते म्हाजे फोनार उलयला पूण हेजेर येवंक ना विडियो कॉलाचेर येवंक ना आनी म्हाकाय न्हू हें नाशिल्ली की तूं अशें आमी विडियो कॉल करताले एकामेक उलयताले पूण हांवें म्हणलें उलोवया अशें फोनार मागीर एक दीस कितें जालें हांवें म्हटलें विडियोर यो मुगो म्हटलें हांवें तेका जेन्ना विडियोर येयला न्हू तेन्ना हांवें तेजें तोंड तें सगळें जान पळयलां तें बी मातसो मोठो जाल्लो तो तोंड बी केन्ना मोटें जाल्लेलें तें मागीर पळयलां जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना ताका विचारलें हांवें की तुका कितें जालां काय म्हणून मागीर तें सांगूंक लागलें अमके दिसा आपूण स्टेशनार गेलेलीं येताना आपण रातचें कोणाची गाडी मारली आनी हें म्हणून तें आमचे हातून कितें आहा न्हू आमी दोतोर म्हणजे मातशें फाटीं रावता पयलो आमी देवक मानता पयलें आमी आनी ह्या उतरार सुबेज मानता ह्या स्क्रिप्चराचेर म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदता कितें अहो आमी देवाक इतके लागीं पावले ह्या पासत आनी थ्रू कितें आसता भुरगे माय पाय भुरग्यांक ओडटा देवा कडेन येवपाक देवाचें उतर आयकोंक पूण आमचें म्हाका दिसलें आमकां जेन्ना ऑपोजीट जालां कहें आमकां भुरग्याक लागून आमी देवाचेर पावल्या देवाक हांव आर्गां दितां जाल्यार चडशीं आमी माय पाय भुरग्यांक म्हणटा यो रे बाबा रेतिराक यो प्रे मिटिंगाक यो अशें म्हणटा न्हू पूण आमकां कितें पळय आमकां फोर्स करूंक ना कोणेंच आमकां फोर्स करूंक ना तेजे उद्देशी आमी पावले आमच्या भुरग्या उद्देशी नाल्यार आमी कितें बायबल आहा देव आहा जाणाय तूं नॉर्मल संवसारी लायफ खंय आसता तें तो हें आमी चलताले पूण हेका लागून आमी देवाक उतराक चड लागीं पावले आनी आमी चडशें आतां कितें करता देवाच्या उतरान रिगोवंक जाय न्हू आनी रिगोवन रावता आमी नाल्यार आमी पळयलां आमच्या जिवितान आमकां कितें घडलां तें म्हणून आमी देवाक मातसो चड लागीं रावंक जाय आनी रावता आमी आतां तुका म्हाजें सांगता हांव आयजया 40:31 बाबा बेटा
हे न्हू तुमकां साम्स 118, 17 मातशें तुमचे मोचीन दवरात. कोणाचें नांव घाला जाता. फर्स्ट थिंग कोण बरो ना नांव घेयात आनी हें म्हूण सांगात. कांय जायना नांव घेतल्यार. म्हणत राव म्हूण सांगू. ह्यो होमवर्क हो मातसो करूंक जाय आमी. आनी हांव तें प्रेयर कशें म्हणटा जाणाय, थँक्यू आबा फादर, आय डिक्लेर तें नांव घातलें मनशाचें, कोणूय जावं तो, विल नॉट डाय, will live in the finished works of the Jesus Christ, and all the work of the devil is paralyzed in and around that person by the wounds and stripes of Jesus. The मनशाचें नाव is completely healed and restored. Amen. हांव मागणें करतना हें करता. कोणायकू कोणूय जावं तो. हे 40 पळय 40, 31 हे कितें म्हणटा पळय. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. हे कोंकणी भाशेन कशें जाता. वाज हाले चेडो आतां काळा जालो, व्हडलो जालो न्हू. काळा जालो, बायला आनी बायला त्या डॅडी जाला तो. ना 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 आतां ते कांय जालें सगळें. ते पयलें दिसतालें आमकां न्हू, सैतान आहा हिंगेर कितें तरी आहा, हेजेर कितें तरी आहा, हेंच्यांनी वायट केलां, तसलें बी कांय ना. कांय ना म्हणजे दिसता तुका हें आमकां आनी कित्याक कहें चेड्याक कहें अशें दिसता न्हू, पूण तसलें कांय ना. जेजू आहा. कोण आहा गो? प्रेज गॉड. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती नव्या बोलान बरोन येतली. घोणे पोरी तांकां पाकटे फुट्टले. ती धांवतीत खोरी पूण थोकची नात. ती चलत रावीत पूण कदीच हारपीत जावची नात. समजला न्हू हें. हांव म्हाज्या जिवितान ह्यो स्क्रिप्चर सारको यूज म्हणजे आपणायता म्हाका हांव. कित्याक पळय थोडे कितें आसतात यंग एजीर पासून आसतना भुरगे थोकतात, रेस्ट घेवंक सोदतात म्हणटा पळय थंय. पूण हांव म्हणटा म्हाज्या जिवितान म्हाका देवान एक गवणूकूय केला वयर उठता पळय तो ही. पूण देवाक आर्गां दिता जाणाय. कित्याक खूब फाटी पयलें हांवें मातशें कितें काम केलें थकोंक जाता, पूण म्हाज्या जिवितान देवान म्हाका शक्ती दिल्या आपणाची, बळ दिलां आपणाचें, म्हणून हांव स्वत मानता. आनी ह्यो स्क्रिप्चर हांव स्वताच म्हज्या मनान जावं न्हिदच्या आदी पासून हांव उगडास करून म्हणटा. थोड्या उतरांनी जुने तुका आर्गां दिनवास दिता. म्हाका तुवें आयज पासून आनी फुडें पासून तुवें म्हाका स्वताच सोक्तीन आपणाच्या बोलान दवरलाय म्हणून. आनी एक गोणी भाशेन जो गोण वयर उठटा पळय तो म्हाका वयर दवरलाय म्हणून आर्गां दिनवास दिता. तो हे म्हाज्या जिवितान न्हू खूब बारीक 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 म्हटल्यार व्हडल्यो म्हणजे इम्पॉर्टंट खंयच्यो घडण्यो म्हाका देवान म्हाका बेसांवांनी भरला. उणें करूंक ना कितेंच. आनी मागच्या आदी तें म्हाका मेवलें म्हणून हांवें स्वत मानलां आनी म्हाका मेवलां. आमगेर पासून आदी चड व्हडलें खंय नासलेलें. आमचें घर पासून तुका आतां घरा भितर सांगता, घर पासून हांव वचोन भायर चिंततालों की म्हाका एक घर बरें हें दिवचें म्हणजे आसोचें आनी हांव तें घर देवाचें उतर परगटूंक हांव दितलो म्हणून. आनी तोहेंच न्हू म्हजें चिंतना आनी म्हजो डिजायर आसलो पळय तोच जाला. कित्याक तुमी जाणा एवरी संडे आमगेर उतर परगटता न्हू. ही आमची सिस्टरी आमचे ओगले एनॉटेड प्रिचर्स आहा ते येतात आनी उतर दितात. ओके त्या पासत हांवें तें डिजायर म्हाजो आसलेलो घर जावचें आनी तें घरान तें देवाचें उतर परगटूंक दिवचें. जेन्ना एंथनी ब्रादराक पासून घर म्हणजे हें कॉपेलान करतालो न्हू तेन्ना पासून चिंततालो हांव
आमी घर पासून सोदूंक गेला ताका कोणाची विचारूंक कपेलान करता म्हणून हें घर म्हणजे घर सुवात सोदया आनी करया थंय उतर दिवचें म्हणून तेन्ना पासून हांव म्हणटालो अरे आमचें घर तरी आसलेलें हांव आमचेंच घर दिवपाचो मरे आमचें घर आसलें व्हडलें जाल्यार आमचेंच घर दिवपाचो मरे पासून म्हणटालो आनी तेन्नासून हांव चिंततालो घर जावं ओके हांव देवाकूच दितलो कोणूय जावं एन्थनी ब्रादर जावं जाल्यार आनी कोणूय जावं तें उतर फॉरगोट करूंक आमच्या घरान म्हणून आनी तें देवान न्हू व्हडेंच म्हजो डिजायर सारको फिलफूल केला म्हाका हें दिसलें करूंक ना आजून त्या पासून देवाक हांव आर्गां दिनवास दिता सदांच एक तेजे उद्देशी हांव आयज पासून नंबर 1 खंय आमी ओके हय नंबर 1 ओके बरें थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक आनी थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ओके कोणाक कितें विचारूंक सोदतात आनी म्हाजे कडेन या